extremely sad and shocking to see की एक हाय प्लेस्ड ऑफिशियलान इतलो ड्रास्टीक स्टेप घेतला तो. मी पळयता की हरशी म्हणून इन इंडिया सुसायड रेट्स अमंग्स मेन हॅव बीन रायझींग ग्रॅज्युअली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क प्लेस एज वेल एज अदर बर्डन्स विच आर पुट. पण हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यांनी म्हाका दिसता परत कितें तरी प्रोब सेटअप करपाक हें केलां. ते SIT आनी हे सगळे बेश्टे नाटक आसतात. तेज्या पेक्षा म्हाका दिसता तेंच्यांनी प्रिव्हेंटीव एक्शन घेतलेल्यार बरें. जशें आमकां सेक्शुअल हॅरेसमेंट इन वर्क प्लेस ह्या टॉपिकाचेर ह्या इशूचेर सगळ्या वर्क प्लेसान आनी गव्हर्मेंट ऑफिसीस एज वेल एज प्रायवेट इट इज मॅन्डेटेड अंडर लॉ की एक कावन्सिलर जावं एक अथॉरिटी आसपाक जाय अपॉयंट केल्ली आयदर विदीन द इन्स्टिट्यूशन ऑर फ्रॉम आउटसायड टू एड्रेस दीस इशू. हाय स्टेक्स आनी हाय स्ट्रेसचे जे जॉब्स आसात गव्हर्मेंट ऑफिसान त्या ऑफिसान म्हाका दिसता कंडिशनूय खराब आसता. आमचो जो सद्या जेलर भायर पडला तो साहित्य आनी नाटक बिटक असले बरयतालो. सो त्याच्या मेंटल स्टेटार कितें परिणाम जाला आसतलो इन दॅट जेल. कित्याक थंय आमी ड्रग्स मर्डर पळयल्या रिसंटली गँग वॉर जाता. फूल एक सेपरेट सिटी कशी भितर चलता आनी सगळे नेगेटीव जाता ते जाता. जे प्रामाणीकपणान काम करता जे आपली ड्युटी सारकी करता त्यांच्या मनार खराब परिणाम आनी इतलो ड्रास्टीक स्टेप घेवपाच्या खातीर जावप इट्स अ सिरियस इशू. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट खूब लायटली घेता मेंटल हेल्थ एस्पेशली ऑफ मेन. तांकां आउटलेट खंय नासता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान इन्स्टेड ऑफ सेटींग अप SIT टू प्रोब कित्याक जालें कित्याक ना. कित्याक तेणें आमकां आयकूंक येयलां की तेणें VRSक अप्लाय केल्लें आनी VRS घेता म्हणून ताका फोर्सिबली ते VRS परत घेवपाक लायले. सो गव्हर्मेंटान एक्चुली म्हाका दिसता असल्या लोकेशन जर खंय हाय स्ट्रेस आनी हाय स्टेक्साचे जॉब आसता थंय एक कावन्सिलर जावं एक टीम रेग्युलर तेंचे मेंटल हेल्थ चॅक करपाक फेसिलिटी आनी प्रोविजन करपाक जाय. आनी आमचे म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटाची एक हेल्पलायनूय आसा तेजेर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स थंय बसतात. एक वन्स एवरी 10 days or 15 days जर असल्या लोकेशन जर विजीट केले जाल्यार म्हाका दिसता हे प्रिवेंट जावं येता. आनी अनोनिमसूय दवरपाक जाता जाल्यार पॉसिबल करून दिवं येता. गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. मेंटल हेल्थ जी डिट्युरेशन लास्ट एक 5-7 वर्सान इंडियन आमी पळयला हॅपिनेस इंडेक्सान सकल बाकीचे सगळे जे आमच्या मनाचेर आनी विचाराचेर जे परिणाम जाता त्या इंडेक्सान इंडियाचे मेंटल हेल्थ ग्रॅज्युअली रिड्यूस जाता आनी खराब वचत चलता. सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर सिरियसली घेवचें. Do you try to talk with the family regarding the same? See, when such kind of things happen, a lot of families don't want to disclose. So, जेन्ना आमकां कळ्ळें, I am also not taking any names for the same reason. This is a sensitive issue. People are not realizing that this issue is a major epidemic in India, like so many other diseases. आणि तुम्ही जर सुसाईड रेट जर मेन आणि विमेनाची कंपेअर करीत न्हू ऑलमोस्ट डबल इज द मेल सुसाईड रेट इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो जनरली. सो इट इज एज गुड एज एन एपिडेमिक. इफ इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर और अ डिजीज then it has to be treated. Approaching the families, maybe family was also not aware of certain things, but we can stop those things. The government can stop those things at their level by monitoring such people who are running a high stress and high stakes job where they are surrounded in this kind of environment. Because कितले आमी रिपोर्ट सांगले की जेल सारकी करता जाल्यार ते गव्हर्मेंटाक जायना करपाक. थंय ते चालूच आहा. इन्सिडंट्स ऑन वीकली 15-day बेसीस कीप कमिंग आउट फ्रॉम दे. इन्स्टेड ऑफ दॅट एटलिस्ट ऑनस्ट एंड हार्डवर्किंग कोण ऑफिसर आहा तांकां एक आउटलेट बरें असले खंय आनी कावन्सिलींग नाल्यार एक युनिट सेटअप केलो हू विजिट्स ऑल दीज प्लेसीस रेग्युलरली. इट्स नॉट अ व्हेरी डिफिकल्ट जॉब टू सेटअप फॉर द गव्हर्मेंट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.